पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंड्याचो अंत्रुज माल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन, गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटीग्रामात. Prime Minister Narendra Modi has signed MOU with Denmark and other countries for the cooperation in various fields of development, from one which is smart city, and from 2 cities in India, Panjim has been selected for one of them. He also signed MOU with Denmark for the setting up urban living lab, which will be dealing with the urban problems and its solutions. माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे जेन्ना नॉर्डिक कंट्रीचे टुरार गेल्ले तेन्ना they signed an agreement with Denmark and the other countries for cooperation in various fields, and one of the field was smart cities. आनी ताका लागून हो बायलॅटरल एग्रीमेंट जेन्ना सायन जालो तेन्ना तातूंत 2 सिटीज एडॉप्ट करपाचें त्या देशांनी ठरयलें. आनी त्या प्रमाणे म्हाका अभिमान दिसता की आमची सगळ्यांची स्मार्ट सिटी पणजी त्या 2 सिटींतली पयली सिटी सिलेक्ट जाली. ऑफकोर्स दुसरी सिटी यूपींतली गाझियाबाद ही आसा. आनी पयरूच वायब्रंट गुजरात हे एक देशांतलें एक इम्पॉर्टंट इव्हेंट थंय आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजी आशिल्ले. आनी ताज्या निगराणीच्या अंडर आनी डेन्मार्काचो प्रायम मिनिस्टर हाज्या समोर स्मार्ट सिटी पणजी म्हणजे इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी गव्हर्मेंट ऑफ डेन्मार्क हांचे भितर करार सायन जालो टू सेट अप अ अर्बन लिव्हिंग लॅब सेंटर ऑफ एक्सिलन्स in Panji, Goa, in our office. Yes, urban. So, like I said, that whatever urban problems we are dealing with today, we are not alone in that, right? So, urban problems are generally across, depending on the region of the world that we are in. So, once we start solving them, the question is how do you exchange it with other people, and how do you develop protocols to help other people as well as learn from them. So that is the whole point of having this living lab. A lot of exchange of ideas and developing good protocols and systems to ensure that there is good livability in the cities across the country. दिवचल तालुक्यात शांताराम नगर हांगासर काही लोकांनी उठाव केलेलो आसा. त्यांचे असे म्हणणे आसा की शांताराम नगरातल्या रोडाक 10 वर्सां जाली कोणेनूच पळोवंक ना हांगासरल्या आमदारान ना नगरपालिकेन. गेली 10 वर्सां पालिकेक फॉलोअप करून सुद्दां पालिकेन हांगासर कांयच काम केल्लेलें ना. तशेंच तांचो असो आरोप आसा की फुडल्या इलेक्शना पर्यंत जर हो रस्तो जायना जाल्यार हांगासरले रहिवासी कॉन्ट्रिब्यूट करून ते रस्ते घालतले आनी रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गेटी घालतले. भुरग्यांक अशें चलपाक सुद्दां जायना, इतली धांवपाचें सोडून चलोंक जायना अशी ते परिस्थिती जाल्ली आहा रस्त्याची. हेजी परिस्थिती कितें हांगासून टर्न काडलो जाल्यार कोणूय भितर पडटलो गठारान. हे एक्सिडेंट जातलो हांगा. एका जबाबदार कोण? सगळे उणके हे कितें हेजेरसून सायकली ल्हान भुरगे चलयत न्ही सगळे घसरून सकयल वतले. काय एक म्हणजे काय लक्षच दिना जाणा. 2 म्हयन्या पयलीं हॉड मिक्स जालेलो आमचो वयलो रोड कंप्लीट जालो. तेजेर परत हॉड मिक्स जालें. जो मेन रोड आसा जो शांताराम नगर, शारदा कॉलनी आनी सुधा कॉलनी कनेक्ट आसा तो सुद्दां अर्दोसो अदीकसो तेणें हॉड मिक्स केल्लो आसा म्युनिसिपालिटी. पण हो 2दा जाले आनी हो परत आतां कितके दीस अशें म्हाका दिसता 2007 पासून हो असोच प्रकार चालू आसा. आतां तुवें तर खड्डे पळयशीत अशें जालें आसा एका बायलेक सुद्दां एक ल्हान भुरग्याक घेवन चलूंक जमचें ना कित्याक तो निसरून पडटलो. आता हे जर खड्डे बघितले तर ह्या खड्ड्यांवरनं लहान मुलं आमची सायकल चालवू शकत नाहीत, ना खेळू शकत. त्यांनी खेळायला पाहिजे ते खेळू शकत नाही. आम्ही बाजारातनं आम्ही बायकासुद्धा आता बाईक घेऊन येतो, स्कूटरवरनं येतो, कारसुद्धा हे लोक चालवतात. तिकडे त्या बाजूला जर बघाल त्या टोकाला आतल्या ह्याला तर पूर्णपणे वरची सगळी माती गोटे वगैरे येऊन किती वर्षानुवर्ष जमलेले आहेत. मागच्या 10 वर्षात तरी इथे आतमध्ये रस्ता झालेला नाहीये आणि आमच्या शेजारच्या सगळ्या कॉलनींमध्ये निदान 3-3दा तरी रस्ते झालेले आहेत. कमीत कमी 3-3दा हे आम्ही आमच्या डोळ्यांनी बघितले. हॉट मिक्स आणि सुद्धा हॉट मिक्स. दिसली नगरपालिका क्षेत्राचो विकास जावं करपा खातीर पालिकेन पावलां उचलल्या तातूंत वार्ड नंबर 2 म्हणटा पळय ते नायक नगर म्हणटात. सॉरी नायक नगर न्ही जे शांताराम नगराचे ती एरियेंतली हॉट मिक्स करपाचो म्हणटा तो आमचो
टेंडर प्रोसेसिंग जाल्लो आसा हेचेर आनी ताका 25 तारखेक तेजें टेंडर ओपनिंग जाल्लें करतले हेचेर. ताच्या उपरांत इमिजिएटली म्हणटा ते रस्त्याचें हॉट मिक्सिंगचें काम म्हणटा तें हातीन घेतले. ताका लागून हेका आमदाराचें फूल सहकार्य मेळटा, सरकाराचें फूल सहकार्य मेळटा आनी एज अ नगरपालिका म्हणून नगरपालिके माध्यमांतसून जी कितें कामां करपाक जाय पळय तितली कामां प्राधान्य दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमकां भंय आसा की कोणूक कोणाक लागतो आनी काम उरूंक शकता काय म्हणून. 2 शक्यता आहा. एक पोवंचून लागू शकता किंवा ही पोवंचून एका रे पार्लिमेंटच्या इलेक्शना बरोबर त्या टायमार जावंक शकता, म्हणजे कोणाक कोणाक लागचो ना. अशें दोनी बाजू आमकां आयकपाक येता. समजा टेंडर जालें, वर्क ऑर्डर दिली आनी 4-5 दीस तरी मेळ्ळे तर रस्त्याचें काम सुरू करूंक शकता फटाक करून. ना सामकीच जर कठीणाई जर येयली तर पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता सोंपता म्हणसर आनी लोकसभेची आचारसंहिता सुरू जाता म्हणसर एक 8-10 दीस मेळटले. भितून तसलें काम करून तो फटाक करून पूर्ण करतलो. एका दिसांत रोड कंप्लीट जातलो हॉटमिक्स म्हणटकूच. काँग्रेस म्हणटा जो सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो खंय ओवरलोड जाला, तशें खंय आनी प्लांट येवं जाय पूण गव्हर्मेंट लोकांक सारकी इन्फॉर्मेशन दिना म्हूण लोक ताका अपोज करता. तशेंच काँग्रेस बिरेस्ताराच्या 4 वरांक CRZच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाचो मिरामार. आनीक प्लांट गव्हर्मेंटान करूंकूच जाय. कित्याक असले प्लांट तर करिना. तुमी पेडणेची गार्बेज इतले डिस्टन्सी काडून सालिगांव घालता तर इट वील बी फर्स्ट ऑफ ऑल अनइकॉनॉमिकल अँड सेकंडली इट इज पुटींग प्रेशर ऑन एन एक्झिस्टींग फेसिलिटी न्हू. पूण गव्हर्मेंटाचें कांय एक्शन दिसना न्ही. बांयगेणी येवपाचें आसा, ते वटेन काकोडा येवपाचें आसा, पूण गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग एनीथींग. बट पीपल हॅव टू बी टू. लोक कित्याक ओपोज करता तुमीच सांगले आतां. लोक ओपोज करता कित्याक गव्हर्मेंट असली एक फेसिलिटी करता मागीर थंय सगळी घाण निर्माण जाता आनी लोकांक मागीर तेजो प्रॉब्लेम जाता. आनी जें नोटिफिकेशन CRZ नोटिफिकेशन जानेवारी 18, 2019 नोटिफाय जालें. त्या संदर्भात गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस येता ते बिरेस्तारा सांजे 4 वरांचेर मिरामार बिचार आमी ह्या CRZ नोटिफिकेशना विरुद्ध आमी प्रोटेस्ट करपाचें आसा आनी ह्या प्रोटेस्टांतल्यान आमी जें नोटिफिकेशन आयलां तेजो आमी निशेध करपाचें आसा. सो तुमी सगळे त्या दिसा मिरामार बिचार सांजे 4 वरांचेर मुजरत येवचें. Goa University entrance exam test which happen every year in month of June. This year it is postponed by 6 months. This exam will now held in January. And this also raised issue on a problem of transport for students of Dharbandora. JASAG University in Goa University, they were well known about this GUAT exam, जी entrance exam हा for post graduation. एंका पयलींसूच खबर आसली की ही एग्जाम प्रिपोन करून जानेवारीन हाडला. बिकॉज ऑफ दीस हे इशू सिरियसली घेना एंड दे आर नॉट ट्रायंग टू पोस्टपोन दीस एग्जाम. फॉरगेट अबाउट ट्रायंग. ते स्टुडंट्साचे आयकपाकूच सोदना. आतां एक स्टुडंट आसा तो खंय वयतलो, स्टुडंट कावन्सिला कडेन वयतलो, हेंची कावन्सिलूच ना. तो चेअरमॅन आहा तो न्हिदलेलो आहा, हेंका कांयच पडिल्लें ना. सो दीस एग्जाम आतां 15 दीस पोस्टपोन केला. ही एग्जाम फ्रॉम जानेवारी 16 टू जानेवारी 27 पोस्टपोन केला ही एग्जाम. पूण पोस्टपोन ही एग्जाम स्टुडंट्सा खातीर करूंक ना. ही एग्जाम स्वता खातीर केला. गोवा युनिवर्सिटी देमसेल्फ आर नॉट प्रिपेर्ड फॉर दीस एग्जाम. आमच्यांनी टिचर्सां वांगडा वी स्पोक टू आवर युनिवर्सिटी टीचर. दे देमसेल्फ सेड दॅट दे आर नॉट प्रिपेर्ड फॉर दीस एग्जाम. 54 number of colleges in Goa and all of them are affiliated to the Goa University. There is no other university in Goa except Goa University and all the colleges are affiliated to Goa University. Now the Chancellor of Goa University is Srimati Mridula Sinha and Vice Chancellor Varun Sahni. Yet whenever representations are made to these people, they don't address our issues. Now I don't understand where these colleges will go to redress the grievances. And is this one of the reason why the Goa University's rank has dropped from the 20th to 68th position? I don't know. And there are number of issues now. The state of Goa is already dependent on other state for issues like water supply, electricity and employment. Does the BJP government want the students of Goa to be dependent on other state for education? I don't know, because looking at the current scenario, many of the students want to go out of Goa to opt for higher education. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक.
लोक उत्सवा उपरांत आतां डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट एनीन गोंयच्या कलाकारां खातीर स्पेशली जो हँडीक्राफ्ट कलाकार आसा तेंच्या खातीर अप्राण मान हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक थारिल्लो आसा. हो प्रोग्राम 2 प्लेसीस जातलो, बिचोले आनी कुडचोडे. बिचोले हो 27 ते 29 जानेवारी जातलो तर कुडचोडे 1 ते 5 फेब्रुवारी जातलो. ह्या वर्सा आमी 2 अप्राण मान ह्या गोव्यान करतात. एक दिवचले आनी एक कुडचड्याचेर. दिवचले जो अप्राण मान जो आसा तो 27 जानेवारी ते 19 जानेवारी असो 3 दीस चलतलो. आनी कुडचड्याचेर जो जातलो अप्राण मान तो 1 फेब्रुवारीक सुरू जावन 5 फेब्रुवारीक सोंपतलो. फाटल्या वर्सा आमी अप्राण मान करूंक शकले ना. आमचे कडेन बजेट नासलें, बजेट सामकें कमी आसलें. मागीर मुख्यमंत्र्याक विनंती करून ह्या आर्थीक वर्साक म्हाका बजेट वाजोवन दिवचें हांवें विनंती केली. आनी मुख्यमंत्री पर्रीकर ज्यांच्या अंडर हे कॉर्पोरेशन येता बींग ए इंडस्ट्री मिनिस्टर तेंच्यांनी मागणें मान्य केलें आनी तेंच्यांनी आमकां बरें बजेट दिलें ज्या हितून 2 अप्राण मांडाचें प्रोविजन केलें गेलें. आनी त्या अनुसार आमी 2 अप्राण मांड करपाचें चिंतलें आनी ह्या दिसा आमी दोनी अप्राण मांड करता. अप्राण मांडाचो की गोव्यातली जी क्राफ्ट आसा, गोव्यातल्या कानाकोपऱ्याक जे आमचे गोंयचे कलाकार जे स्थानीक क्राफ्ट तयार करतात तांकां प्रोत्साहीत करचें, तेंची क्राफ्ट लोकांच्या नदरे समोर येवची, हो मेन उद्देश ह्या अप्राण मांडा फाटचो आसतलो. वाळपय अग्निशामक दलाक जी नवी बिल्डींग जाय आशिल्ली त्या बिल्डिंगेचे लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन वाळपयचे आमदार तशेंच आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले. आनी भुरग्यांक ह्या तरेचे पोस्ट लागले म्हणून म्हाका धांवपळ करची पडटा वास्तू उबे करपाक. फाल्यां जर हांगा वास्तू बिचोली उबे जाता त्या फायर डिपार्टमेंटाचे नवे फायर स्टेशन आमचे वाळपय उबे जाता. हे जाले उपरांत ऑटोमॅटिकली फायर फोर्सची आनी गरज पडटली. फायर फोर्स आमकां आनी जाय, 70 वाडली. हॉस्पिटलाचें काम आतां पूर्णपणे जाल्लें आसा, ते बी मायनर ऑपरेशन करपाचें हांवें डिसेंबरान सांगलेलें. मातशें वेळ लागलो कित्याक एअर कंडिशनिंग कितें विशय आसलो. आमचे एअर कंडिशनिंग तेन्ना श्रीपादान करून दिलें तेन्ना वाळपय चलनासलें, ते बी ऑडिटोरियमान चलपाक चालू जाल्लें आसा. आनी काय हरकत ना, आमचे ल्हान ल्हान जे हॉल आहा आमी ते सगळे हॉल एअर कंडिशन करूं शकता. आमी स्पॉन्सर कोणा कडल्यान करून एअर कंडिशन 2, 3 काय 4 एअर कंडिशनां लागतल्यो. पूण त्याच बरोबर आमकां एक वेगळ्या तरेचे लायफस्टायल, एक वेगळ्या तरेचे राहणीमान लोकांचे सुदारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तेजे भायर 24 तारखेक 4 पंचायतीच्यो बिल्डिंगेक आमची उरल्या ती ह्या 2 दिसांनी पास जातली म्हणून सांगला मोविनान. म्हणजे केरी पंचायत म्हणजे ते एक थंय उबे जातले. जेन्ना हांव पंचायतीचे उल्लेख करता, पंचायतीन कंप्युटर फेसिलिटी, कंप्युटर लॅब कम लायब्ररी ह्या तरेची फेसिलिटी ते आसूंक जाय, जिम आसूंक जाय. आनी ते सगळे कडेन जिम आमी स्पॉन्सर करतले. पण ते जिम आनी लग्न कार्य करपाक आयज मावशीचो लोक इवन वाळपय येवपाची गरज पडची ना. जेन्ना ते हॉल तयार जातले थंयचे थंय 5,000 भितर काय कित्याक 2,500 रेट डेव्हलप उपकारता. सरकार पयशे तुमकां दिता, तुमकां आनी तितके काय लोकां कडेन गरीब लोकां कडेन पयशे दिवपाची गरज ना. The present fire station is having 2 fire tenders, 1 ambulance, 35 fire personnel. The Walpur fire station covers the area of Sattari Taluka. During the last year, the fire station Walpur attended 84 fire calls, 295 emergency calls, and 44 rescue calls. And the property saved is 57,05,000. मडगांव रवींद्र भवन हांगासर फेक म्हणल्यार फुल्ली आर्टिस्टीक किलर एंटरटेनमेंट ह्या कोंकणी मुवीचे प्रिमियम शो आशिल्ले आनी त्या शोक बरेचशे लोकांनी गर्दी केली, बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी सबंद गोंयकारां कडेन एक मागणी केला की सगळ्यांनी ते पिक्चर पळोवचे, कोंकणी मुवीक सपोर्ट करचे अशें तेंच्यांनी मागलां. म्हाजो कोंकणी मुवीन हो पयलो एक्सपिरियन्स आनी म्हाजी पयली मुवी आनी हो एक्सपिरियन्स म्हाजो खूबच चड बरो आसलो. हांव खूब कितें शिकलें. कितलें जाता तितलें हांव करतलो आनी म्हाज्या फूल टिमीन म्हाका सपोर्ट करता म्हणून सांगलो आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. तेज्या मागीर आमी एक्टर्सांक मेळपाक गेले. सगळे एक्टर्सांकूय तेंच सांगलें की म्हाजें तितलें बजेट ना म्हणून. सगळ्यांनी येता म्हाज्या वांगडा काम करता म्हणून सांगलें. लोकेशन सुद्दां
आनी म्हाका गोंयच्यान सगळ्या लोकांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो. माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी एंड द लार्जेस्ट पब्लिसिटी. आमचो एक गोंयकारां खातीर जर वेळ जर काडपाक जाय जर गोंयकारांनी हाताक हात घालून ह्या फिल्माचें प्रमोशन करप आतां तितलेंच गरजेचें आसा, कारण एक गोंयकार आपली भास आज सांबाळटा. फेक जे आसा मुवी फेक फुली आर्टिस्टीक किलर एंटरटेनमेंट आनी खरें म्हळ्यार खरेंच एंटरटेनिंग मुवी. हाय गायज, हांव मारपाक फोटास्कॅन आयज येयलो आसा हांव रवींद्र भवन मडगांव प्रिमियर शोवाक फेक पिक्चराचे. आनी ते पिक्चर जे आसा ते म्हणजे बऱ्यांतले बरें एडिटींग जाल्लें आसा, बऱ्यांतले बरी एक्टींग, एंटरटेनमेंट आहा, फायट आसा आनी बरें आहा पिक्चर. तुमी आमी गोंयकारांनी आज कोंकणीक सपोर्ट करून. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळुया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.